नमस्कार गोमंतक टी विषयी तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. कळंगुटे लोकांनी बंद उडयले बेकायदेशीर मसाज पार्लर शिनळकी वेवसाय चलता असो थळाव्यांचो आरोप. कोमुनिदारीन ज्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां जातली कायदेशीर येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हाडटले बील मुख्यमंत्र्यान केली घोषणा. आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन कला अकादमीच्या उक्तावणाक मेळ्ळो म्हूर्त. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. पे पार्किंग शुल्काच्या वादांतल्यान एका जोडप्याक मारपेट आनी गाळी चोवपाचो घडलो प्रकार. म्हापशा पुलिसांनी एका दुबाविकाक केली अटक. एकलो फरार, फुडलो तपास सुरू. मडगांव एसटीपीडीए मार्केटात बेकायदेशीर सोपो घेवपाचो प्रकार. सोप्याच्या नांवान घेतात खंडणी. पालिकेन कारवाय करची, नुस्तेकार चाळवले. आणि वाचकांची प्रतीक्षा सोंपली. दैनिक गोमंतकाचे दिवाळी अंकाचे लोकार्पण. अंकात सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक साहित्याचो आस्पाव. आता खबर विस्तारान. कळंगुटे लोकांनी शुक्रारा राती एक मसाज पार्लर बंद उडयले. ह्या मसाज पार्लरात शिनळकी व्यवसाय चलता असो थळाव्यांचो आरोप. कळंगुटे बेकायदेशीर मसाज पार्लरात शिंदळकी व्यवसाय सुरू आशिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान थळाव्या लोकांनी मसाज पार्लर बंद उडयले. लोकांनी बेकायदेशीर मसाज पार्लर चलोवप्याक जाप विचारली तेन्ना हे पार्लर पंचायतीच्या परवान्या शिवाय सुरू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. कांय म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी हे बेकायदेशीर मसाज पार्लर बंद केल्ले. जाल्यार मसाज पार्लर चालू करपाक परवानगी दिता तरी कोण? जर हे मसाज पार्लर कायद्यान चलतात जाल्यार ते काळखान कित्याक चालू आसता असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारलो. मी हांगा रावता सगळे जमलेले आहा एक कारण आहा की हांगासर एक इनलिगल मसाज पार्लर चालू आसा विदाउट एनी कन्सर्ट, विदाउट एनी लायसन्स. हेज्या पयलो हो आमी मसाज पार्लर हांगासर बंद केल्लो. हेज्या पयलो जाताले एक 15 म्हयनोभर विदाउट एनी फियर ती परतून हांगासर चालू केला. हांगासर हांकां ना लायसन ना कांय ना. आतां हांगासरसून ही पळय चेडवां भायर सरल्या बिकॉज मसाज पार्लरांतली भितरसून वी हॅव रिकॉर्डेड एवरीथींग. सो हांगासर विदाउट लायसन हांगासर ही मसाज पार्लर हांगासर चालू केल्लो आहा. सो आमी हो आतां बंद केला हांगासर. आमकां ही घाण आमच्या वाड्यार नाका. आमी हेज्या फुडें आहले हांगासर केन्नाच जावंक दिवचे ना आनी हेज्या फुडें जावचें ना. आमकां सांवतोळचे आमी सगळे भुरगे हे पळय सगळे लोकल आहा पळय हे सगळे आतां फ्युरियस जाल्लेले आहा. दोनदा बंद करून परतून चालू केलो. हू हॅव द बॅक हँड तेंची कोणाचो आहा? हेज्या फाटल्यान कोणाचो त्यांचो हात आसतलो म्हणून तेंच्यान परतून चालू केलो. त्या भुरग्यान आतां कोण तो पळय चलयता पळय तेणी आतां मॅडमीक उलोवंक दिली आपणाचे. कोण ती मॅडम आय डोंट नो हू शी इज. ती सांगता ओनर ऑफ दीस प्रिमायसीस. ती सांगता एवरीवेअर देर इज अ मसाज पार्लर. वॉट इज युअर प्रॉब्लम काय म्हणून विचारता आमकां. सो आमी हांगासर हेंचे हे करता पळय ते आमकां इल्लिगल कितें आतां चालू करून दिवपाचें. सो दे आर गिवींग द प्रिमायसीस ऑन रेंट आनी आमी हांगासर कितें आतां इल्लिगल चलपाचें आमी तोंड धापून वगीर रावपाचें. आमची बायल भुरगीं कोण ना. फाल्यां हांगासर आमचो दिवाळेचो लोक चलतलो, बायलो हांगासर चलतल्यो. फाल्यां हांकां जर कोणी विचारलें हांगासर तेंचे टावट्स रावता उबे दाखय हांगासर हो ग्रावंड दाखय ताका ही लेन दाखय. हांगासर हे टावट्स हे पळय हांगर रावतात आनी चलता त्या मनशांक विचारतात. आमच्याच लोकलांक दोगां तिगांक विचारले पळय ह्या भुरग्याक विचारले आनी कोणाक विचारले बाबा तुमको मसाज चाहिए इधर तुमको 1000 रुपये मिलेगा मसाज. 1000 रुपये में मसाज मिलेगा और कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आपको सब कुछ अवेलेबल है. एक सिंगल लाइट त्यांना बोर्ड ना काय ना. मसाज पार्लराची तू लेन दाखव ही किती पळय ती पळय एकल्ल्या कावखान ते मसाज पार्लर करता पळय तो. इफ दे हॅव द लिगल थिंग्स देन वाय आर दे रनिंग द बिझनेस इन दिस डार्क एरियाज. आमच्या वाठारात बेकायदेशीर मसाज पार्लर नाका देखून पंचायतीन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दिवाळी उपरांत मसाज पार्लर चालू उरले जाल्यार सगळे एकठांय येवन मोर्चा हाडपाची शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. So I just request the concerned authorities just to close this. We don't want this illegal shit over here in our ward. This is the only thing we are requesting to Panchayat and our concerned authorities. We don't want this type of things in our ward. Savtawada is the only place where there is no massage parlor running over here, much of the places. So we don't want anything about these things over here.
So please, I'm requesting Sarpanch of this Kalangut Panchayat, please look into this matter. Thank you very much. आता मॅडमीन सांगलेले ते लायसन्स ना रिन्यू करूंक ना ही म्हणून. मॅडम सांगता आपणाची आतां लायसन्स ना आमी रिन्यू करपाक दिला रिन्यू केल्या उपरांत खंय आमी चालू करतले हांव असं इचरूंक सोदतां की बाबा ही लायसन्स तुमी रिन्यू करतात मसाज पार्लरांची सो वे देर इज नो प्रॉपर एम्युनिटीज दिवाळी हा परवा सगळीं जाणां बिजी आहा फाल्यां हेच्या फुडें तर हो परतून चालू जालो जाल्यार आख्खो गांव आमी हांगासर येवन ओपन करतलो आमकां असलें नाका हांगासर मागीर कितें पुलीस कितें एक्शन घेता कितें जाता आमी आमचो गांव पळयतलो वी डोंट वॉन्ट दिस टायप ऑफ शीट ओवर हियर. ओके. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोमुनिदारींच्या लोकांक घरां बांदपा खातीर पत्रां दिल्यात तांची घरां कायदेशीर करपा विशीं कायदो हाडटले. येता ते विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्या संबंधी बील हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाक म्हजो तेंको आशिल्ल्याचे पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केले. नवे वाडे आनी शांतीनगर सावन महामार्ग जोडपी रेल्वे उड्डाण पूल रेल्वे वतीन 12 कोटी रुपया खर्च करून बांदतले. ह्या पुलाची बुन्याद मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी घाली अशी माहिती मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिली. माझे एकूच सांगपा जाय आमी जेन्ना आख्खे गोंयान वोट मागपा वयता तेन्ना आमी चिंतना की तेंचे लिगल वोट म्हूण आमी जाणा दॅट इज नॉट इल्लिगल वोट. कोणा पळय गरज आसली 20 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं जेन्ना गोवा शिपयार्ड येयले लोकांक रावपाची गरज पडली न्यू वाडे सारके ते पेडणेसून डेली येवन वचपाचे प्रवास करपाचे वा आनी खंयसर करपाचे सो ती आमी लिगलायज करपाकूच जाय. ते मोडपा जाता 30 वर्सांनी 40 वर्सांनी थोडे लोक अजुनूय येवजिता मोडटले म्हूण. सेम वे कोमदादीनूय तांकां रावपा दिलें कित्याक दुसऱ्या तांकां ताक ना जाली लिगल बांगलो बांदपाक वा लिगल फ्लॅटांनी रावपाक म्हणून गरिबांनी बांदले. आज गरिबां आमी पावपा जाय. कोर्टाची मिस्टेक ना हायकोर्टाची मिस्टेक ना लोक कायदेशीर तरी पाडना मागीर ते डेमोलिश कर म्हणटा. आमी कायदो हाडपा जाय ती लिगलायज करपाक. आज म्हाका खूब खुशी भोगता की मान्य मुखेलमंत्र्यान तें मान्य केलें पब्लिकली अनावन्स केलें कोमदाद जागो जो आसा लोकांनी जे आमी म्हणटा बेकायदेशीर घरां आसा ती लिगलायज करतलो म्हणून. दिस इज अ बिग अँड ह्यूज रिलीफ टू द पीपल. बेश्टेच लोक कोर्टां वचोन कॉम्प्लिकेशन जे जाता ते जावपा ना फुडारा. येता ते एसेंब्लीन आमी ते बील हाडटले. पियुष गोयल जेन्ना रेल्वे मिनिस्टर आसले तेन्ना हांव ताका हांगा घेवन आयिल्लो स्वता ताका दाखोवपाक कितें डिफिकल्टी आसा ती आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताका लागून आज हे ब्रॉडनिंग ऑफ द ब्रीज जाता आनी कामाचो सुरवातूय जाता. सोमतो म्हाजो खंयचो बुन्यादीचो फातर गायल्यार हांव केन्ना तो फातर घालून दवरना. कामाचो सुरवात जाता. 8 म्हयन्यां भितर ही ब्रीज रेडी जातली. 12 crore ब्रीज. साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन टोटल कामां जी म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला म्हाका स्पेशल रोड करून दिला नियर स्पेशल स्मृती स्कूल दाबोली आनी एक ल्हान ओवरब्रीज आसलो तोय थिंगा ब्रॉड करून दिला. टोटल वर्क्स ऑफ 34 crore म्हाका करून दिला. हे 12 कोटी धरून हे दाखयता की सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी लोकल गव्हर्मेंट अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें काम करता. आमी बेश्टे डबल इंजीन बरें काम जाता म्हणना. डबल इंजीन म्हळ्यार तोच सरकार हांगा तोच सरकार थिंगा. मान्य नरेंद्र मोदीजी तेजे नेतृत्वा खाला पियुष गोयल आसून दी डॉक्टर प्रमोद सावंत आसून दी तो माविन गुडिनो आसून दी आमी मेळून काम करता म्हणून इतले प्रमाणान सगळीं कामां जाता ती दिसता. आयज फाल्यां करीत निमणे कडेन कला अकादमीक उक्तावणाचो मुहूर्त मेळ्ळो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी कला अकादमीचें उक्तावण जालें. फाटले 3 वर्सां सावन कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली. आतां कला अकादमी वर्साचे 365 दीस कलाकारां खातीर उक्ती आसली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. फाटल्या 3 वर्सांच्यान कला अकादमी नूतनीकरणाच्या कामाक लागून बंद आशिल्ली. आतां कला अकादमी वर्साचे 365 दीस कलाकारां खातीर उक्ती आसतली. तशेंच 15 डिसेंबर सावन तियात्र वा नाटकां सादर करपाक बुकिंगा खातीर सुरवात जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. खरोखरूच सगळ्या कलाकारांक हांगासर परत एकदां कला अकादमी खुली करून दिता आसतना खूब बरें दिसता. कला अकादमीच्या परिसर परत एकदां त्याच कलाकारांनी त्याच भुरग्यांनी तो निखळचो तो परत एकदां म्हणजे आमी जे म्हणटा वास्तूक जिवंत केन्ना येता जीव केन्ना येता भितर. फक्त सिमेंट आनी चिरे हाज्या पासून जरी वास्तू ती तयार जाल्ली आसत जेन्ना कलाकार ह्या परिसरात येवन आपली कला सादर करतले कोण तरी कविता सादर करतलो कोण तरी नाटक करतलो तियात्र करतलो मांडव करतलो अशाच पद्दतीन परत एकदा हितून ह्याच म्हणजे सिमेंट आनी चिऱ्याच्या वास्तूक जीव येतलो आनी ही खळबळलेली आसतली. त्याच पद्दतीची वेगवेगळी एक्झिबिशन्स लागतली. कोणाक तरी जाणटेल्यांक सांजच्या परिसरात येवन हांगासर सरावंडींग भोंवता आसतना एक्झिबिशन पळयता आसतना आमी परत एकदा ह्या कला अकादमीचो तोच तेज
तोच उत्साह ह्या परिसरात निर्माण करपा खातीर आमकां खूब खोस भोगता. दिनानाथ मंगेशकरच्या ह्या ऑडिटोरियमात म्हणजे कितल्याशाच लोकांनी आपली आरती कॉम्पिटिशन आसतले, भजन कॉम्पिटिशन आसतले, नाटक आसतले, अ गट ब गट मराठी नाटक आसतले, कोंकणी तियात्र आसतले, अशे वेगवेगळ्या परत आस्त लागल्या. हांव भायर पळयताना म्हाका तियात्रिस्टूय मेळ्ळे. तांकांय म्हणजे जेन्ना बंद केल्ली तेन्ना आमी तियात्रां खंय करूं काय म्हणून हो प्रश्न तांकांय पडिल्लो. म्हाका सगळ्या कलाकारांची म्हाका म्हणजे वायटूय दिसता, कारण फाटलीं 2 ते 2.5 वर्सां बऱ्याच जाणांक आपली नाटकां तियात्रां करपाक मेळूंक ना. आयच्यान परत एकदां तुमी बुकींग करपाक म्हाका दिसता मिनीस केन्नाच्यान घेतलो बुकींग करपाक, एका म्हयन्या उपरांत बुकींग सुरू. डिसेंबरांतल्यान परत एकदां आपआपलें बुकींग करपाक सगळ्यांनी सुरवात करची, जेणे करून ह्या कला अकादमीन तुमकां सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीची नाटकां आनी हें सुरू करपा खातीर मेळटलें. कला अकादमीच्या रचणुकेत कसलोच बदल करूंक ना. कदेलांची सेटिंग आणि तांत्रिक गोष्टी सोडल्यो जाल्यार ताचे स्वरूप आणि डिझायन तशेंच दवरला अशें कला आणि सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. जवळ जवळ 3 वर्सां जायत आयिल्लीं आसात की कला अकादमी म्हज्या कलाकारां खातीर, रसिक जनां खातीर, मागीरचे कांचेन आसूं तानसेन आसूं, खूब अवघड काळ आशिल्लो हें म्हाकाय तेजी जाणीव आसा. कारण ह्याच माचे वयल्यान ल्हानपण गेल्लें आसा. आणि म्हणूनच जो काही गोष्टी सरकारान जो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो तो निर्णय अचूक आशिल्लो. आणि हांव सदांच म्हणटा, घेतिल्लो निर्णय जेन्ना तो खरो करून दाखयताच तोच यशस्वी जावपाक शकता. आणि म्हज्या सरकारान ह्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाक घेतिल्लो निर्णय आज तेजे फळ आज समस्त गोंयकारांचे मुखार, आज ते नजारो जो आसा तो समस्त गोंयकाराच्या मुखार आयिल्लो आसा. ह्या कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहाच्या बरोबरच जो आमचो ब्लॅक बॉक्स आसा, जेका आमी कृष्ण कक्ष असं म्हणटात, ज्या कलाकाराची रचना जी सुरवातीक आशिल्ली ताका राजंगणाचें स्वरूप आशिल्लें तें आमी परत एकदा रिस्टोर केल्लें आसात. आर्ट गॅलरी आसा. आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणजे ज्या ह्या म्हज्या कला अकादमीक क्लासिकल संगीत, वेस्टर्न म्युझिक आणि बाकीचे सगळे आमच्यो इन्स्टिट्यूशन्स जे आसात त्यांच्या खातीर परिपक्व असे क्लासरूम सुद्धा ह्या कला अकादमीच्या ताका नवो एक साज चढयलेलो आसा. ह्या साजान भितर आमचे PWD डिपार्टमेंट जे आसा त्यांच्यानी एकंदरीत ह्या कला अकादमीची जी वास्तू जी आसा ती रिट्रोफिट करपा खातीर, ती रिनोवेट करपा खातीर, ताजी स्ट्रेंथनिंग करपा खातीर कन्सल्टंटाच्या माध्यमांतल्यान, कॉन्ट्रॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान जशी ती भक्कमच जातली त्या पद्दतीन काम केल्ले आसात. कला अकादमीचे काम केल्या कंत्राटदाराक 5 वर्सां दायित्व दोश काळ आसा. फुडल्या 5 वर्सांत कला अकादमीक कसलेय दुरुस्तीचे काम आयल्यार ते फुकट करून दितले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. मला दिसता आयज जे हांव हे सांगूंक सोदतां की खुबश्यो ह्यो तुमी पळयता, इट लुक्स अ व्हेरी वंडरफूल सायट, पूण हे करपाक म्हाका असो खुबसो त्रास पडले. आणि करता तेन्ना एक विशय आशिल्लो, आमचो चीफ आर्किटेक्ट आसा की परतून आमचे चीफ इंजिनियर, बाकीचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर, जेईज, बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा 100 पाटी येयल्ले आसतले आनी चुकी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो करपाचो प्रयत्न केलो. पूण हांव जे आज आमचे पब्लीक जे आसा, जे कला अकादमीक येता, हो जे आर्टिस्ट आसा, हे न्ही की सगळे गोष्टी आमी म्हणना की 100% जाले अशेंय म्हणना, पूण केन्ना कितें तरी बदल इल्लोसो करपाक जाय जाल्यार वी आर फ्री to make it as PWD. So म्हाका दिसता whatever suggestions you give, if there are small changes here and there what requires to be done, we are welcome to tell me. I am here and PC is here, we are all here, Chief Minister is there, Govind Babu is there to see that these small things are done again for you. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. टी टाइम बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच नाकात. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार, हांव वैशाली नायक, रिवण पंचायतीचे सरपंच. सगळे रिवणकारांक, सगळे सांगेकारांक, सगळे गोंयकारांक म्हाज्यो दिवाळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. ह्या दिवाळीक लक्ष्मीच्या आगमनान प्रत्येकाच्या घरांत सुख शांतीची भरभराट जावं अशी हांव देवा कडेन मागतां आनी परत एकदा दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, म्हजें नांव किरण अर्जुन सावंत. हांव मांद्रे गांवचो पंच तसोच शुटींग बॉल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. समस्त गोंयकारांक आनी मांद्रेवासियांक दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिपावली सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाज्या मांद्रेवासियांक सुख समृद्धीची आनंदाची वचची अशी त्या महालक्ष्मी लागीं प्रार्थना. हॅपी दिपावली. रूपात प्रत्येकाच्या तेजातलीतला सौंदर्य, सौंदर्याक दिता आकार. आदर्श ज्वेलर्स, नाविन्यपूर्ण सुंदर अलंकार, भांगाची शुद्धता आणि कौशल्य कलेचे 20 वर्षांचा जपत आयला हे नाते विश्वासाचे. 916 PSI या दागिन्याचो काणकोणातलो प्रशस्त शोरूम म्हणजेच आदर्श ज्वेलर्स. शुद्धता, विश्वास आणि परंपरा. जी वाटी साखरपुडे लग्न समारंभाचे शृंगाराचे नाव म्हणजे आदर्श ज्वेलर्स. यात आणि दियात तुमच्या मोगाळ भविष्या खातीर सरपळी, मुदी, काकणा, पाटली, बाजूबंद, मंगळसूत्र, हार तुमच्या जिणेत येऊन दी नवो आभार. सौंदर्यात आदर्श ज्वेलर्सचे हे अलंकार. आदर्श ज्वेलर्स, मेन रोड, चावडी, काणकोण, गोवा. मोबाईल नंबर 9923274550. विसवा उपरांत परत एक फावट येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडे. आंतरराज्य कदंबा बस स्टँडार पे पार्किंग शुल्काच्या वादांतल्यान मूळशे कानोळचे पूण सद्या रावपी मुंबयच्या जोडप्याक मारपेट आनी गाळी चोवपाचो प्रकार घडलो. ह्या प्रकरणात म्हापशा पोलिसांनी रवी तलवाराक अटक केला जाल्यार दुसरो दुबावीत फरार जाला. डॉमिनिक लॅटो हे आपल्या घरकान्नी सयत म्हापशा कदंबा बस स्टँडार आयिल्ले. तांणी आपली गाडी बस स्टँडा वयल्यान पे पार्किंग थळार पार्क करपा खातीर हाडली. तेन्ना पार्किंग शुल्क घेवपी दुबावितान तांकां थेट 50 रुपया सांगले. पूण तक्त्याचेर 25 रुपया शुल्क भरिल्ल्याचे कागाळदारान सदां दुबावीत कामगाराक सांगले. पूण त्या कामगारान ताचें कांयच आयकूंक ना आनी 50 रुपया दिवचे पडटले अशें सांगले. कितें जालें म्हाका सांग. आमी येयलेले म्हापसा शॉपिंगांक. हिंगा पार्किंग करून गाडी घातलेली ही आमची गाडी. आनी आमी निसारले पार्किंग चार्ज कितले. तेणें सांगलें 50 रुपया. आनी सांगलें म्हाका आख्खो दिसाचें पॉकिंग नाका. तेमी सांगलें ना 50च घेता आमी. आनी सांगलें बोट दाखय म्हाका थिंगा हांव 50 घेता. म्हाका 2 वर 3 वर जाय सुबेज सुबेज. तेजे वोन सुबेज म्हाका नाका. तो मागीर आमी गेले बोर्डाशी. तेणें सांगलें थिंगा बोर्ड हा म्हाजे कडेन पार्किंगचो कार्ड ना. तो हांवें सांगलें चल बोर्डाशी पळया कितले जाता तें. बोर्डाशी गेले तर कळलें की अर्दो दिसाचें पार्किंग 25 रुपया. अहें तेमी लुटता लोकांक हिंगा गोंयकारांक. आमी गोंयकार हिंगा पार्क करूंक येयला, म्हापसा शॉपिंग करूंक येयला. मागीर विचारलें तुजो सुपरवायझर हिंगा. तेणें सांगलें ना हिंगा अहेंच चलता 50 रुपया दिवंक पडटले. मागीर आमी सांगलें चला पुलीस कंप्लेन करुया. तो पुलीस कंप्लेनाक आमी भायर सरताली. मागीर तेणें म्हाज्या बायलेक फोद्या तुमी कितें हिंगा येयल्या, कितें करूंक येयला, 50 रुपया दिवंक तुमकां हें जाता तें जाता सगळें चलंक जालें. आनी ताका सांगलें कित्याक तूं म्हाजे बायलेक गाय सवता. तेणें सांगलें हिंगा अहेंच चलता. ताका मागीर आनी गाय सवलें. हांव सांगिना हांव सामको हा. आनी ताका एक गाय सवली. ताका एक गाय सवली. तो जालो पिसो आनी म्हाका मारलो. हे पळय ही कापडां आनी हें आनी हिंगा जालां. आतां पुलिसाक आमी 3 फारां कॉल केला. पुलीस हिंगा पावोंक. न्यूज चॅनल पयले पावले. आनी एक मनीस येयलो व्हडली बोडी घेवन मारपाक. तेणें ताका धांवडायले हिंगा. आतां कोणूच ना हिंगा. धांवले सगळे भियोन. यो तूं आल्लो न्हू रे. यो रे. कितल्यांक जालें हें. आतां अर्दे वर पळय. पुलीस अजून येवंक ना. 3 फारां कॉल जाले आमचे पुलिसाचे वर. आनी हें पळय पुलिसाक सांगलें हिंगा मारामारी चालू हा. यो कोणूच येवंक ना. 2 कॉल केला रेकॉर्डेड.
ताच्या वयल्यान तांचे मदीं वाद निर्माण जालो आनी दुबावितान तांकां गाळी सोवून तांच्या तोंडान मुठी मारल्यो. हातून ते जखमी जाले जाल्यार कागाळदाराचे मस्तीक आयिल्ली तांची घरकान्नीक लेगीत दुबावितांनी गाळी सोवल्यो. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी रवी तलवार हाका अटक केली आनी ताचो वांगडी अविनाश हो फरार आसा. दुबाविताचे वेगवेगळ्या कारणां खाला कागाळ नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. प्रॉब्लम ये है कि उसको बोला हमने कि नहीं, आप सुपरवाइजर को भी बोल रहे थे कि बोले कि नहीं इतना ही चार्ज करते, इतना ही चार्ज करेंगे और 50 सबसे चार्ज करेंगे. ये क्या हिसाब है? देखिए चोर डायरेक्टली बोले हो, पूरा सुपरवाइजर भी बोले नहीं सबसे हम लोग 50 ही चार्ज करेंगे. तो वो लोग क्या बोले कि पूरा दिन का कितना ले रहे करके? पूरा दिन का 50 और हम लोग 50 से कम किसी से लेगा ही नहीं बोलते. मैं बोले बोर्ड पे जो लिखा है वो बोर्ड नहीं मानेंगे. तो बोलते नहीं उतना ही चार्ज करते, सबको पता है इतना ही चार्ज करेंगे हम लोग. बोर्ड पे जो भी लिखा है, बोर्ड पे क्या लिखा है? लिखा है उधर आधा दिन का 25 रुपीज, पूरा दिन का 50. ये क्या हिसाब है? ये क्या चोरी का हिसाब है? और ऊपर से मारने को अब बोला कि आपको भी कुछ ढकला वगैरह करके गाली दे रहे थे, आ गया मेरे पति को मारने को. स्नेहा होसोटीकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सगळे गोंयकार आतुरतायेन वाट पळोवपी दैनीक गोमंतकाचो दिवाळी अंक वाचकां खातीर बाजारात आयला. सकस आनी आकर्शक अशें साहित्य आशिल्ले ह्या अंकात सामाजीक, राजकीय, सांस्कृतीक विशयांचेर संशोधनात्मक साहित्याचो आस्पाव आसा. गोंयचे नामनेचे लोकवेद अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकारांचे हस्तुकी ह्या अंकाचें उक्तावण जालें. दिवाळेंचो एक तेंपार म्हाका याद आसा हांव तरुण आसतना 21 वर्सां पयलीं दिवाळेन खंयचो आयलो ते चर्चा करताले. आज भौसान बी आसा, जाग आमचे अशी दोन तीन नांवां घेवन बरी दिवाळे तेंची आसत. पूण आतां फाटल्या 20 वर्सां दिवाळे कोण उलयना. म्हणजे आमी मातसो प्रयत्न केले की परत चर्चा सुरू जावची. कवर मुखपृष्ठ पळयल्यानंतर लक्षात येता की नेहमीपेक्षा वेगळं कितें तरी बघितल्या बरोबर वेगळेपणा जाणवला हे महत्वाचं आहे. कारण मुखपृष्ठापासून आपल्याकडे दिवाळी अंकांच्या मुखपृष्ठाची अशी एक काय म्हणूया त्याला अलिखित परंपरा किंवा संकेत आहे, पण त्याच्या बाहेरचं असत आणि त्यामुळे तो अधिक आकर्षक वाटला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की हातात घेतल्यानंतर वाचावा असं वाटणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि माझ्या दृष्टीनं या अंकाचं असं चालल्यानंतर असं वाटतं की याच्यामध्ये अतिशय चांगला आणि गोव्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण असा मजकूर या अंकामध्ये आहे. तो मी वाचल्यानंतर मग त्यावरती प्रतिक्रिया देईल, पण या क्षणी मला हे काही हेडिंग्स आपली शीर्षकं वाचल्यानंतरच लक्षात येतं. अभिनंदन राजूबाब, तुमच्या टीम सकट सगळे छान. आज गोमंतक या दिवाळी अंकाचें आज प्रकाशन जाल्लें आसा. हांगा गोमंतकाची खूब वर्सांची परंपरा आसा ह्या दिवाळी अंकाची. तातूंत बरे बरे साहित्य, लेख, काव्य, बालकथा अशे खुबशे विशय लोकां मुखार हाडटा. हातूंतल्यान लोकांची विचारशक्ती वाडटा, साहित्य वाडटा आनी बरे बरे लोक भुरगीं सुद्दां ह्या गोमंतक दिवाळी अंकांत आपलें लिखाण धाडटात, तांकां पारितोषिकाय मेळटात आनी ही परंपरा तांणी अशीच राखून दवरल्या आनी वर्सान वर्सां ती तांची बरी बरी लेखन हांगा आमकां वाचूंक मेळटा. म्हजी तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी हो अंक जरूर वाचचो. आनी ह्या वर्सा तांणी खुबशे बरे विशय घेतिल्ले आसात
एक कलावंत हो विशय तांणी ह्या वर्सा घेतिल्लो आसा आनी ह्या विशयाचेर तुमकां ह्या दिवाळी अंकांतल्यान गोंयचे बद्दल भरपूर म्हायती मेळटली. तुमकां सगळ्यांक म्हज्यो दिवाळीच्यो शुभेच्छा. गोमंतक हे दैनीक गोंयांत एक क्रांतिकारी दैनीक आसा. कारण गोंयांत पोर्तुगेजाच्या तेंपार वाचन संस्कृती अशी नाशिल्लीच न्हू. ती थोड्याच कांय शिक्षीत लोकां भितर मोजक्याच लोकां भितर आशिल्ली. पूण सार्वजनीकपणे वाचन संस्कृतीची जर क्रांती गोंयांत केली जाल्यार ती गोमंतकान. गोमंतक हें पयलें वर्तमानपत्र गोंयांतलें मराठी. आनी इतली ते गोमंतकाची लोकांक इतली संवय जाल्ली की सकाळचें गोमंतक मेळ्ळ्या शिवाय च्या वचनाशिल्ली. पळय लोकांक हरशीं च्या घेवपाक संवय पूण ती च्या वचनाशिल्ली गोमंतक मेळ्ळ्या शिवाय. अशे पद्दतीन गोंयांत गोमंतक सुरू जालें. अशें हे गोमंतकाचो हो दिवाळी आज हांवें असो चाळून पळयला. खरोखरच संपादक आनी तुमी कार्यकारी हाजे लोकांक की तोखणां एंतुस्त करपाक जाय. कारण तुमी जे विशय निवडले ते अत्यंत म्हत्वाचे आनी गोंयच्या हिताचे दृश्टीन. कलावंत किंवा नाट्य कलाकार ही गोंयचे संस्कृतीचे एक आर्म आसा. पूण आनी ते विशय तुमी घेवन ताजेर जो लेख बरयले म्हत्वपूर्ण एक आसा ते हांवें पूर्ण वाचले ना तरी साळे ताजे वयल्यान कळटा की तातूंत खूब म्हत्वाच्यो गोश्टी तुमी लक्षांत घेवन ते बरयल्ले आसा. हे खरोखरच तुमचें कार्य स्तुत्य आसा आनी त्या खातीर तुमी अभिनंदनाक खूब पात्र आसा. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. समस्त गोंयकारांक आनी खास करून कुडचडकारांक ह्या दिपावलीच्यो शुभेच्छा दिता आनी मागता परमेश्वरा कडेन की ही दिवाळी आमकां बरें आरोग्य आयुश्य